स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। गणाधीश गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा। नमो शारदा मूळ चत्वारि वाचा, गमू पंथ आनंत या राघवाचा। जय जय रघुवीर समर्थ। शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे। कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। मला वाटते अंतरी त्वा वसावे, तुझ्या आत्मबोधासी त्वा बोध व्हावे। अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा, महाराज या सद्गुरु रामदासा। रामा मी तव दास, दास म्हणवी माते कशाचे भय। रामा जाईन ज्या सुख घना, होईल तेथे जय। रामा या भुवनत्रयी तुझ विणे, नाही दुजा तारक। रामा तू सकलार्थ पूर्ण करिसी, तू तात मी बालक। जय जय रघुवीर समर्थ। समर्थे समर्थ करावे, ही प्रार्थना करून आईचे कार्यक्रमाक आम्ही सुरू करूया। ताज पहिले सगळ्या श्रोत्यांक वंदन, तुमगेल भितरी बशिल्या आत्मतत्वाक वंदन, ईश्वर तत्वाक वंदन आणि परब्रह्माकय वंदन। गेलपंत आमी दुसरो समाज सुरू केलेलो। हे आत्माराम हो ग्रंथ आमी उकलतो असती, उकलचे म्हळ्यार कल्ले उकळोवचे नाही। मस्त जाणांक मराठी कळना म्हणून सांगले, उकलचे म्हळ्यार सोडोवच्यो गांठ्यो, निर्गांठी म्हणटात न्ही अशी। ते एक ठराविक जे दोरी ताळल्यार मात्र ते सुट्टा। चुकीची दोरी ताळली की ब्रह्मगांठी जाता, निर्गांठीची। तशी आमकां कशी ते ग्रंथ उकलोवंका हें कळका लागता। आणि हें हळुवारपणे समर्थ ते उकलून ते सोडोवन समज करून आमकां शिकयत आसत। इतले दिवस आमी दासबोधू ताजे अभ्यास केलो म्हणा, कितलो आमच्यान जाता तितलो मट्टाक केलो, सर्वस्व दिवन केलो। मुख्य कल दिलें आमी आमगेलो वेळ दिलो। वेळ ही अशी मौल्यवान वस्तू आसा की जी एक फंत गेलेली परत मेळना। कितलोय मगल पुरे प्रॉविडंट फंड दिता, ग्रॅच्युटी दिता, पेन्शन दिता, म्हणलें तर एक पल म्हाका परत दी म्हळ्यार काळ दिवच्या शक्य। काळ ही वय एक मायाच आसा, तेमी ती ते दिवच्या शक्य ना। आणि काळाचेर सत्ता काळा गेलीच आसा, काळा गेली सत्ता, तेमी ती ते दिवच्या जायना। तें सोड बाकीच कसले माग म्हणटात ते काळ उत्पन्न जालो, ताका स्थिती आसा, लय आसा, तेवे मायेन तूं येता। आणि परब्रह्म जे आसा कालातीत जावन आसा। आमी पळयलें 3 गोश्टी ह्या आमगेल्या शरिरान म्हणा, ताका अकल म्हणटा ती जीवांतू, जीवात्मा आणि शरिरान देहांतू आणि ब्रह्मांडांतू। हे सगळे दोन्ही शरीरय माय आसा, ब्रह्मांडय माय आसा। आणि सगळे 8 प्रकृतींनी जाल्लेले आसा। ही सगळी माया। तरी मागीर आमकां वच्चें खंय आसा, परब्रह्मांत वचूंक म्हूण आमी भायर सरल्यांत।
जाल्यार कसलेंय गोतना धड खंय वचूं भायर सरली कशी भायर सरली कले गोतना ताचे खातीर लोक वारकरी लोकांगेर हांव पयलीं सांगता हें सूर करचे पयलें वारकरी लोक दर आषाढ एकादशीक कार्तिक एकादशीक पांयां चमकून हांगा वतात खंय पंढरपूर वतात विठोबागेर दर्शन घेवचे वतात ही गर्दी थंय 2-2, 3-3 लाख लोक येतात कितले मैल मागशी थंय लोक असतात पाप आणि ते एकादशी जावन गेले तर ते मंदिराला थंय येवन पावनात ते लोक कल करतात कितले धावले तर येवन पावनात तावळ विठोबाकाची तांगेले पाप दिसता आणि विठोबूची बाकी लोकांगेले हें घेवन आवरण घेवन दुसरे कोणकोणागेल रूप घेवन संतांगेल रूप घेवन ते प्रत्येक वारकऱ्याक येवन माऊली माऊली म्हण तो विठोब पांय पडता कसले नमुन्याचें खरेंची तशी ते वारकरी धूर थावन मागीर तांकांय दिसता विठोब मेळ्ळो म्हूण तांकां अनुभव येता स्वताक तांतू ते थोडे काळ का जायना अगदी एक रूप जातात ते विठोबाल्याक सर्वस्व मेळ्ळें म्हूण दिसता तरी ते संवसार कोणा चुकनी धूर थावन अशी नमस्कार घालता ती माऊली तूं मेळ्ळे आनी परत वचूं भायर सरतात तशी तांकां विठोबाल दर्शन जाय न्ही जाल्लें तांक उलट जास्ती बर जालें तर हे जे येता ती ते कशें काय म्हळ्यार त्या वारकऱ्यागेल मनोगत कल्ल आसता सावळे परब्रह्म जेन्ना बोट्टा धोवन धोवन आमकां चलयतकी ताव वळखय की वारकरी भोंवन भोंवन विठ्ठलाक भेटच्या वतके कळ्ळें न्ही पांयां म्हळ्यार वाळवंट रेती तापिली रस्तो तापिलो वत्तान तूं अनवाणी पाय चप्पल ना कांय ना माथ्यार एक तुळशी रोप ताजी जबाबदारी अशी म्हण ना पडे अयो कश शिरेचेरडा तूं वता म्हूण म्हणल्यार तो वारकरी कल सांगस अनवाणी काहून देवा हायत किरो म्हाज्या पायात पायतन तुज्या प्रितीचं माय हे माऊली तुगल्या मगल पांयां तूं तुगल प्रितीची पायतण घाल्या चप्पल घालेले आस तुगल प्रितीची तेमी ती म्हाका अनवाणी चमकत म्हूण नाका तूं हें हांतुळ्ळ्या कार्पेट दिल्या आतां पंढरीक हांव पावतल की ना केन्ना पावतलो हें सगळें म्हाका काळजी ना देवा इत्या म्हळ्यार तुगल रुपान माऊली तुगल रुपान म्हाका सगळी पंढरीची मेळच्या आयल्या भेटच्या आयल्या आलिंगन दितस तूं देवा तुज्यान तूंची हो पंढरी राय आस पंढरीच राण आस सगळें भोवन पावलां अशी तृप्त जावन वता तो वारकरी कितले जाणांक हजारो लोकांक ते देवळान थंय वच्ची तितले हें मेळना चान्स मेळना तो सोड एकादश जावन वता जाल्यार तांकां भगवंत मेळटा देव मेळटा विठोब मेळटा आनी काही क्षणा खातीर का जायना त्या विठोबांतले स्वरुपान तूं हांगेल आत्मस्वरूप एक जाता आनी त्या परब्रह्माचो अनुभव येता ते सांगूंक सुद्दां शक्य ना ती कृतज्ञतेची अश्रू दोळ्यान थावन येता ती बास तशीच एक साधक मज्जसलो भायर सरलो बा वचूक त्या साधकाल मनोगत केल्लें आसा पळय आमी जशी हो एक वारकरी तशी तो साधक म्हणटा हांवय एक वारकरी दोगय जाणें प्रवासी न्हय प्रवासी कोणाक म्हणटा ती आमी भायर सरल्या ती जाल्यार सम पावनी ती अजुनी वाटेरीच आसा ती तांकां प्रवासी म्हणटा ती साधक म्हणटा म्हाकाय पूर्णत्व जाय आतां आमी आनंद यात्रा ग्रूप कळकल खातीर आमकां पूर्णत्व जाय म्हूण काडलो भंय की न्ही म्हणून आमी मनाची पोटली घेवन भायर सरल्या ती आमी पयलें सांगिल्लें
वचूक वाहन कल्लें आमगेल प्रवासाक तरी मन तेमीत मन स्वच्छ दवराती, शुद्ध दवराती, समज सर्विसींग करून घेयाती. हां, ताका सतत हें लागता, पेट्रोल लागता. हांगा पेट्रोल म्हळ्यार कसलें तरी नामस्मरण, इंधन लागता. हां, नामाच्या इंधनाचेर हें मन चलका विश्वासाने आणि हाज्याने आत्मविश्वासाने रादर. हां, तावळी साधक पूर्णत्वाक वच्चेच म्हाका सुद्दां म्हणून मनाची पोटली घेवन भायर सरले खंय. पूर्णत्व म्हळ्यार कसलें गोतना, कशी वच्चें, हां, अजिबात गोतना. मागीर एकलो जीव कशी रे तूं भायर सरलो अशी प्रवासाक कसलो विचार करनासतना म्हणले भितरी तो साधक एकदम हें जावन उठयता. अरे म्हाका कसलें एकलो म्हणटा हांव, कसलें एकलो आसलें. हां, मगल गुरुजी असत न्ही, मगल सांगात मगल गुरू असत ती. ते म्हणाले चल, आणि हांव भायर सरलो. हां, तावळी ह्या सावळे परब्रह्माने वारकऱ्याक जशी बोट्टा धोन धोन पंढरपूर थाई अनवाणी चलोवन व्हरनी मे, तशी हे मगल गुरुजी म्हाका बोट्टाक धोन धोर न्हू तांणीच चलयल्या. तावळ खंय की हांव आतां हगूर हगूर साधन साधनाय तेच करून घेतात. आणि आम्ही सुद्दां आतां आनंदाचे वाटे लागल्या. ते आनंद यात्रेंत लोक सगळे आनंदाच्या मार्गाचेर मुखार 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 वता आसतले की न्ही. जाल्यार वारकऱ्या गेले आनी मगल तुलन कशी बाकोरू हांव. हां, तो इतलो पुण्यवान वारकरी, कश्टाळू. हां, विठ्ठलागली भक्ती कितली मुरल्या तागल्या अंगांगांत. उलट हांव कशी अत्यंत आळशी. आज करे नाका, फाय उठान करया म्हणून दिसता. नाम घेवच्या उठावया सकाळी म्हणून जांभयर जांभय येता, केन्ना परत न्हीद पडत म्हणून कळना. तशी हांव झोपाळू, निद्दाळू, आळशी. हां, गुरुजी मगल गुरू म्हजे खातीर इतलें करता आसती तरी म्हाका तांचेर सादी प्रीती करची सुद्दां जमना पळया. अशें कोण म्हणटा, म्हजे साधक आम्ही आम्ही सगळे वी रिप्रेझेंट दीस साधक. कळ्ळें, आमगेल मनांत हे विचार येतात. हे हॉडान म्हणचेच ना ती, मनांत मनांत संवाद चलता. जाल्यार ह्या गुरुजींनी हांव न्हिदल्ल्याक हल्लोन उठयलें, जागयलें आनी कान्ना धरून हां म्हणाकले, अरे चल रे मगल सांगाती, आनंद यात्रे वच्ची ठरलेलें नवें, कसली न्हीद दोन राबता, उठा उठा. हां, समज कान्ना गेंड्या धरून उपकारून बसयले, चल. आणि धरले मगल बोट आणि लागले धरधरी ताण वरूक चमकूनच्या लागले. आणि तांगल सांगात हांव तांगल परीस स्पर्श जाल भितरी एक मगल आंगांत एक वीज सळसळलेली वर जाली. म्हळ्यार एक चैतन्य आयलें. हांव जो निद्दाळू आशिल्लो, अरे वय गुरुजींगेल बोटच मगल सांगाती वचका वचका म्हण उमेद आयली, एक नमन्या उमेद आयली. आणि तांकां पांय पडलो आणि तुमीच म्हाका व्हरका, म्हजी जायना. हांव आसना, तूं कसल्या भिता, यो मत सांगाती म्हूण सांगून ते म्हाका मुखार मुखार व्हरूंक लागले. हें कोण सांगता, आमचे असले साधक, तांगेल मनांत ते विचार येता ती. तावळी मगल न्हीद पार उडून गेली. आतां त्या गुरुंगल बोट धरून चमकत चमकतना हो बावळटसो साधक म्हळ्यार हांव व्हांवत व्हांवतची उशिरा का जायना, म्हळ्यार वेळ कोन का जायना, लेट का जायना, जाल्यार शेवटी लागलो आनंदा वाटेक. थोडो थोडो आनंद मेळचा लागलो. सुख दुःख मागशी पडली. सुख शिलकड दुःख, दुःख शिलकड सुख. हांगा सुखय ना दुःखय ना. हां, आणि गुरूंनी बोट धरल्या हाजी फीलच म्हळ्यार एक नमन्या विजेच तो आनंदच न्ही, जग्ग जाता, सगळें शरीर भर पसरता, मन भर पसरता. जाल्यार ह्या आनंदा वाटेर हांव पळयलें कितले खड्डे, अय्यो बा. हां, बंबई कैसी लगी म्हूण कोणाक विचारलें, बंबई इतनी अच्छी है, उसमें जगह जगह खुदा ही खुदा है म्हूण सांगलें. तशी खुदा म्हळ्यार खण्ण दवरलेले, तशी मुंबई कशें का म्हणना. ह्या आनंदा वाटेरी खड्डेची मस्त, खड्डे नाशिल्ले तरी प्रत्येक जण पावतलशिलो शिखराचेर.
हिमालय इतलं अजिंक्य कल्ल्या कसं थंय वच्चे म्हळ्यार खावचें काम नाही. सोल्लेले केळे न्ही तें सोल्लो दिल्लें धरलें आनी खाल्लें ना. कितले कश्ट करपा लागता ती. तशें आनंदा वाटेचेरी खड्डेच मस्त. आनी एक एक खड्डो म्हळ्यार कितलो हळू क्रेटर म्हणटात न्ही तशी कशी वच्चे. हां हो खड्ड पळयलो की बाप रे मगल पडटान तूं भय्येन एक नमन्या खड्ड सो येतालो. तावळ हा म्हणटालो सद्गुरू स्वामीजी खड्ड स्वामीजी खड्ड. तावळी त्या स्वामीजींगल भितर थान आवाज येतालो. अरे भित्त कल्याक हांव आसने हांव तुगेल बोट धरलें न्हय मल बोट धर आनी मार उडकी उडकी मारी वच पयली दिकाने. कल्ले सकल ना कल्ल खड्डो खड्डो म्हणटा नाशी जात पळतो. आनी गुरुजी गेले त्या एक बोट्टान तूं इतली ताकद की आमी ती सगळी सगळी ताकद मगल मनाक मेळ्ळी. इतलो आत्मविश्वास आयलो धरल तांगेल बोट आनी मारली उडकी आनी पावलो की हांव त्या खड्ड्याच पल्ल्याड. अशी सान्न सान्न हड्ड हड्ड अशी खड्डे पार करतची आमकां स्वाम्या सांगा ती रमत गमत मजेन तूं आनंदा वाटेर आमी चालता ती वय की न्ही. आयुश्यात सांज जाल्या आमगेली पाय पार थकल्या ती. जाल्यार ही मनाची धडाडी कितली दांडगी. हांव मेळयतलींची हांव शेवट थंय पावतलींची म्हाका मगल ध्येय आसा तें हांव मेळयतलींची. कल्ल्याक खंयच्या आधाराचेर खंयच्या श्रद्धेन आमी तें उलयता ती तरी आमगेल सद्गुरून आमगेल एक बोट एक तांगेल बोट्टाने तांणी आमकां घट्ट पकडल्या सोडनात तें बोट. त्या बोट्टा शक्ती म्हाका मेळटा प्रचंड शक्ती. आनी त्या जोरारी म्हाका आत्मविश्वास आयला की ना हांव वतलींची हांव मेळयतलींची. कितले घडे आमी तरी बाप रे एक कडेन वचून पावलीं. मुखार पळयल्यार कल्लें तें मराठींत एक म्हण आसा कशात काय आनी फाटक्यात पांय खंय. पळोवनची पयलेंची एक बूट घालून वचून तो पिंदिलो पांयूय भायर आयलो. तशी एक व्हडलोच महासागर मुखार आयलो. अयो बा म्हाका तरी पळोवच्याक येना. ब्रह्मांड आठयलें म्हणटा ती तशी ब्रह्मांडाचो उडा जालो बाप रे. हें कल्लें गुरुजी म्हणाले अरे भित्त कल्याक हो तर मायासागर होच तो मायासागर हो आमकां तरण वच्चेस कळ्ळें भिवू नाका कांय जायना. अरे पण स्वामीजी म्हाका तर पळोवच्या सुद्दां येना कसलें करचें म्हाका भंय दिसता. तावळी स्वामीजी म्हणाले भित्त कल्याक रे. स्वामीजी म्हळ्यार गुरू म्हळ्यार श्रेष्ठ ज्येष्ठ साधक हनुमंतागल रूप कळ्ळें न्हय. ते कल करता ती साधने पथ मगलो पांय घसरता म्हण दिसल्यार बैस मगल फाट्टिरी म्हणटा. तशी स्वाम्यान म्हळें तुका पळोवच्या येना म्हाका येत न्ही तरी बैस मगल फाट्टीर बैस. हो पळय हांव पावता हांव कशी पावता तें शिकून घे. कशी वल्ली मारता कशी करता तें पुराय तशी आमकां स्वामीजी पूजा करून दाखयता ती साधन करून आमकां शिकयता ती वय की न्ही. आमकां फाट्टिरी घेता ती आनी त्याच वल्ली मारता वता ती आमकां फक्त आमी पळयता आसा ती कल करचें म्हण. तशी तांणी फाट्टीर घेतलें आनी आमगेल स्वामीजी पावल की हाताची वल्ली मारतची त्या सागरांत न्हू आमी वतना तांणी वल्ली मारतना अशें हात हें करतना पळोवन वताले न्ही ते बोटी नाशिल्ली ती हाताने मज्जसले जड देहाक घेवन ते तावळ देह नाशिल्लो तावळ फक्त मन घेवन आयिल्लो. म्हाका ते हें करताले कळ्ळें हातान उद्दाम म्हाका शिसोवन ते मुखार वताले हांव तांगेले फाट्टिरी. तशी कल्पना करा ती त्या उदकाच एक बाजून आवाज येता चुबूक 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 अशी उदकाचो आनी त्या मायेच्या लाटांचो घोमटो आवाज तो. आनी त्या माया सागर इतलो गोमटो दिसतालो आकाशाचे सुंदर नित नवीन गोमटें रूप पडलेलें. सूर्य उदय आयलो ताजी प्रभ पडलेली तावळी सगळें आमकां
कितले वर्स थंय गोत्यांत हाडटले, संकटान घालतले नातेवाईक, मित्र शत्रू घरदार, यश अपयश, नांव मगल पैसो मगल प्रॉपर्टी, सगळे सगळे मागशे पडले. हां आणि कल जालें ते पावता 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 कल्ले आशिल्ले तो अथांग सागर आणि वयरी निळाईंत नटलेले तें आभाळ गोमटेंच. आणि अचानक म्हाका लक्षांत आयलें, अरे तांणी म्हाका तो घेतले आनी अरे हांव पोवच्याक शिकलें की म्हण. कितले खूश जालें हांव स्वता आत्मनिर्भर. हां नरेंद्र मोदी ताका सगळ्यांनी आत्मनिर्भर जाया ती कितले दिवस गुरूंचेर अवलंबून राबतली. गुरूंचेर अवलंबून राबका जाल्यार तांतल्यान शिकून घेवन आमी समज शिकून कल्या घेवन का आमी ते मॅन इज इम्पॉर्टंट ओनली इन द सेन्स दॅट ही ॲक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन प्रिवियस जनरेशन अँड नेक्स्ट जनरेशन. आमी आमगेल्या चेडू बाळांक समाजांतू शिकोवंका शिकोवच्याक म्हाका पयलीं येवंका न्हय, तेमी ते शिकून घेतले हांवें. आनी पळयलें हांव महासागरान स्वताची पावतास बुड्ड न्ही. हां जाल्यार स्वाम्यान गेले बोट मात्र मला बोट्टाक घट्टी चिकटलेले. ते तांणी धरलेले आनी हांवें धरलेले, हांवें सोडनी. तरी स्वामीजी कितली गंमत येतस पोवच्याक, आनंद आनंद जातस, केवळ आनंद. हां खरेंच तुमी म्हणलेलें न्ही मायासागर आनंदान खच्चून भरला म्हणून खरेंच असं अशें हांव म्हळें. त्यावेळी स्वामी कल म्हणटा ती, अरे मागशी वळून पळय आसवे मायासागरू खंय आसा लुप्त जालो तो. मायासागर दांटून येवन मागशी पळयलें की मायासागर नातिला, नाशिलोची ना जाल्लो. हां आनी आमी दोग जाणें तरी पावली पयल्या तिरारी. ती पळय आनंदाच निळो रंगाचे एक प्रिज्म आसा. हां तें गुरुतत्व तें पळय बाळा. आनी तांत तूं वचून तुका एक जावचें आसा, तांत तूं वचून एक जावचें आसा. हां आनी हगूर हगूर ते त्या नीळ रंग थंय गुरुतत्वाल्या थंय घेवनूच उरले. आनी हळुवारपणे आपणागेल बोट सोडून घेता आशिल्ले ते धरलेले. थंय म्हाका इतली भंय दिसली, स्वामीजी तुमगेल बोट सोडनाका ती, तुमगेल बोट सोडनाका ती मदमीत जायना. अरे कसलें अशें म्हणटा. इतलें मगल एक्क बोट्टांत इतली जर जादू तुका अनुभव आयली तर ही मुखाल गुरुतत्व म्हळ्यार अख्खें गुरुतत्व, मगल तत्व आसा गुरुतत्व. तेंक तुका सांबाळून घेवचें जायना हांवें तुका, ताका जायना हांवें तत्वाक भिवू नाका. हां ते तुका मज्जान तूं एक कोण घेवच्याक आतूर आसा, मगलें तत्व आसा तें. सगळो तूं तांत वचून पडटलो आनी कल जाय तुका. तूं खंय काय आसना, मगल हें जादूचें बोट सदैव तुगेल मनाक चिकटलेलें आसतलें, तेणी भिवू नाका. आनी ते परत भायर सरले. आनी तांणी म्हाका धैर्य दिलें. अरे पिशा कसल्या भिता. हां तूं बोट सोडनाका बोट सोडनाका म्हणटा, हांव थंय वचचें म्हणटात तो शिश्य म्हणटा. तरी तुमी खंय वता ती, हांव परत भायर सरलो. तूं ज्वारांनी असंख्य भावडी लेकर आसत मगली चेडवां, तांकां हांगा घेवन येवचें नाका, तांकां थंय सोडून तूं केकल्याक पावोवचें ना बा. व्हडलें काम आसा मल्यागी, वच वच आनी विचार करूं नाका. तुका वचपाची इतलें थायकल्या कश्ट करून हाडलें तुका. चल आनी आनंद घे ताजो. आनंद घेवन तूं हें करी मस्त वर्स थंय आनंद घे. कडेन हांव परत येता आनी तूं आनंदान तूं तयार जाल्लो लोणच्या वारी मुरलो की तुका पण भायर पेटयता मगल काम करूंक. हें तांणी सांगलें. शुभास्ते पंथान त्या निळायेन शिरतना भितर लिपतना त्या स्वाम्याक हांव एक वार वळून पळयलें. हां खरेंच देवा
कशी तुगल उतराय जावं हांव, कशी फेडू तुगल पांग, कितली प्रीत केली ह्या पिश्ट जिवाचेर, कशी मखाण सोळ्ळे देवा तुवें. गुरुवरा एक शब्द वरलो, तेवे मनांत अशी हो साधक पावलो त्या निळायंत, त्या परब्रह्मांत, त्या गुरुतत्वांत, आनी तांतू एक जालो. हेंच आमगेलें ध्येय आसा. फक्त आमी कल करका की तांणी सांगिल्लें तशें करका, तांणी म्हगेल फाटीर बैस म्हळ्यार बसका, तांगेलें बोट सोडचें ना. ते सोडना ती, पण आमी सुद्दां सोडनया. तांणी कसली साधन करूं सांगली, तांणी म्हळें पोवच्या शीक म्हगेल पळोवन, आमी शिकका, आमी साधन करका. तांणी मळमळयलें श्रवण भक्ती करका, हें करका. तर त्या दृश्टीने आज आमी हें मुखार स्टडी करुया. माय म्हळ्यार कसलें, लास्ट टायम आमगेलें माया ही नाशिल्लीच म्हणटात. सकळ ही माया परी नाथिली. तर हांगा ते म्हणटा ती मध्य तांणी पहिले छान सांगलें, तैसी लटिकियावरी खरे चवताळले, लटके मर्यादेने राहिले, ते तुवा गर्भांधाने देखिले हे अघटित वार्ता. अशी कशें जातलें, जे नाचीची तयार जायना, ताजेरी खरे परब्रह्म चवताळले खंय, तें कसलें करना, आनी हें ताका भिवन गप्प राबलें. आनी तें तुवें देहबुद्धी गर्भांत थावन तुका देहबुद्धी घेवन आयला, कितली जन्माची. हांव म्हळ्यार फक्त देहाची, म्हूण तूं परत परत जन्मा येतस. तो गर्भांत तूं पळयलें म्हणटा. तावळ हें कसले नमुन्याचें अघटित वार्ता. अशें केन्ना जायना. तशी ही माया नाशिल्ली. आतां हाका कन्फ्युजन जालें म्हळ्यार पयलीं 2 हांत तांणी सांगल्या, आत्मा ब्रह्म स्वरूप हे मायेचेच रूप, रूप आणि अरूप सकळ माया. 16 श्लोकांत पळयात. रूप म्हळ्यार व्यक्त आशिल्ले माया, अरूप अव्यक्त आशिल्ली मायाची सकळ माया. जीव, शिव आणि ईश्वर हा ही मायेचाच विस्तार. विश्वरूप विश्वंभर ही अवघी माया. हीच मनास चाळक, माया बुद्धीस व्यापक, माया अनेकी एक ऐसे बोलणे. माया देहाक चालयता, माय शब्दाक उलोवच्या लायता. मायेमीत आमी शब्द उच्चारूं शकता. ती माया दृश्याक आमगेल्या दोळ्यान बैसून दृश्याक पळयता. दृश्यास दाखवी नेत्री रिगोनी. नेत्रूय माईक, दोळे माईक, दृश्यय माईक. मायेनेची माया चाले, मायेने माया बोले, मायेनेची माया हाले वायो रूपे. इतलें तुमी सगळं सांगलें. आनी आत्तां केवळ हांव हें म्हणलें की मागीर ती सत्त चलयत वय म्हणल्यार स्वरूप सत्त चलयत वय तिजेरी. ही सत्त खंय थान चलयत ती म्हणना पडे. तू मेत सांगता ती ना, ती केन्ना नाशिल्लीची. स्वरूप सत्तेने चालली, ते तुवा गर्भांधाने देखिले वार्ता सांगसी, जे झालेची नाही सर्वता. आणि ते इतलो व्हड निर्गुण, ते निर्गुण कसलें करना. आनी ते मायेचेरी जी नाची तिजेरी सत्ता म्हळ्यार चलयता म्हळ्यार हे ज्ञातेपणे बोलता तुझं लाज नाही. आमकां उद्देशून म्हळें तें तुमी इतलं दासबोधू श्रवण केल्लो आनी सांगलें माया ही माईक आसा, ती यदृष्टम तद नष्टम. तागेल पॉवर्स मस्त आसत त्या माये गेले, पण ती सुद्दां केन्नापुणी विलीन जावंची आसा. आनी ती ताका उत्पत्ती जाली म्हळ्यार कसलें, उत्पत्ती जाली की ताका स्थिती आसता, स्थित्यंतर जाता, ती लय जाता. उत्पत्ती जाली म्हळ्यार एक स्वयंभू एक हें आयलें, कसलें म्हणटा ती ओम म्हळेलें, स्फुरण जालें. त्या स्फुरण त्या हांत मायेंतू त्या परब्रह्मागेलें प्रतिबिंब पडलें. प्रतिबिंब पडल्यार हांव त्या दीस तुमकां दाखयलें कशी म्हण. प्रतिबिंब म्हळ्यार कसलें म्हण पळय की न्ही. जशी हें पळय, दर्पणी प्रतिबिंबित जो सविता, तोची जीवाभास जाण निगुता. जळी प्रतिबिंब दिसे सविता, तो ईश्वर मायायुक्त. एक सूर्यस सविता प्रकाशे नभी पूर्ण, तो या दोहोंसही ईश्वराकै तोच कारण
आणि जिवात्माचं ताकाय तोच कारण पहिले प्रतिबिंब उदकान जर पडलें त्या सुर्यागले तातूंत मस्त तेज आसता आणि त्या तेजाचे त्या प्रतिबिंबाचे प्रतिभास सगळे कडेन पसरता वातावरणांत ताका चिदभास म्हणटात. तो भास आमगे सगळे शरिरांत पसरता आणि जिवात्म्याक जिवात्मा जाता आणि आमगे सगळी शरीर चलयता करता. आणि ईश्वर ब्रह्मांडांतली माया पुरे ऑर्गनायझेशन तो करता सगळे तावळी. पण त्या सूर्याक कले जायना तो तशीच आसता जाल्यार सूर्यपुणी केन्ना पुणी रात्रीचे ना जाता खंय दिवसाचे वय जाता ते खरें म्हळ्यार सूर्याकले जायना. ते आमगेलीच माया म्हणून आमकां तशें दिसता. सूर्य खंय वचना पृथ्वीच फिरत आसता. तशी आमी आत्माभिमुख जाता ती तावळे आमकां आनंद जाता. उजवाड देवाल नांव घेवंक अशें दिसता. आणि हांतू विरुद्ध जातात तावळी कल जाता काळो कंदकारू मन हांतू काळो कंदकारू भिल्लेल वार जाता काळका कुडा वचून वरी तशें जाता. तेमी ती जाल्यार तांणी उदाहरण म्हूण दिलें तें सविता म्हळ्यार कले सूर्या गेले तो अलिप्तचे असे द्वय प्रतिबिंबाहून शुद्ध चैतन्य तेवीच जाणे. कळलं न्हय. तर हांगा तांणी सांगलें आतां तूं तो पाप कन्फ्यूज जालो तुका लाज नाव्या म्हणना पडे तरी हो विचारता शिष्य विचारता सकळ माया ऐसेही म्हणता तुम्ही आणि झालीच नाही ऐसेही सांगता. सगळी दिसता ती पुराय माया तुम्ही सांगतात आणि तुम्हीच हें सांगतात ही जायनीची आणि तू इतलं ऐकल तरी तुका कळणी वे म्हाका खरें कळणी. तांणी सांगलें तरी म्या काय करावे आता सांगा स्वामी. अरे मनास जे जे अनुभविले ते ते माईक नाथिले. कळलं वे ते माईक नाथिले की तुके तुवा टाकिले पाहिजे स्वानुभवी. अथांगा सकळ ही माया परी नाथिली स्वरूपी तो नाही राहिली एवं आहे नाही हे बोली माया जाण. अथांगा हे माईक नाथिले म्हण कशी तरी तांणी हांगा मायेचे शास्त्रांत एक हें सांगलें तांणी की प्रतिती मात्र माया स्वाश्रय अस स्वतागल आश्रय घेता. ती हांतू अधिष्ठान वय परब्रह्माले जरा परिब्रह्माल थानू अलिप्त असती चिट्टून ना प्रतिती मात्र सत्यावान म्हणतात. ते एक शास्त्रांत सांगलें म्हळ्यार कल गोतच वे की मनाने आम्ही जे अनुभवतात न्ही ताजी जी प्रतिती येता त्या वेळार मात्र माय आसता हें लक्षांत दवरता. आणि ते फॉर एग्जाम्पल आतां आमी चेडवांक गेले हांगेले सगळी करता ती तांकां सान्नाच फोड करता ती आमगे लागीं आसता ती तांकां कले डब्ब दी हें दी तांकां शिस्त लाई हें करी कोर न्हू तांकां शाळे पेटयतात स्कुला पेटयतात. स्कुला पेटयना पडे ती एक किंडरगार्डन हांव पळयली आमगेल्या कॉलनींत ती चेरडाक सोडताली की ना आनी ते चेडूं समोर राबता की ना म्हणून थंय राबून अशी पळयताली. त्या चेरडान पळयली तिका आणि बरी अशी गुटगुटी अशी चल्ली तर ते अशी सरळशी आशिल्ले तान ती धांव अवसुल्या येवच्या लागली आनी तान तू शिरकून पडली. ते टिचराक गवजी कसली तुमकां घार वचूं सांगली जायना वेन. तशी ती प्रतिती जेन्ना येता तो पर्यंतच ही माया आसता आणि ताजी आमी सगळी सर्वीस दिवंक हांवय माया मगल देह माया मगल चेडूं वय माया चेडवांगल देह माया जाल्यार ती म्हजेर अवलंबून आसा ती म्हणना पण हांव ताजी सगळी काळजी घेवंक हें तर आयलेंची. पण जेन्ना ती दुसऱ्यांगल हातांत आमी जी सोंपयता ती तावळी ती प्रतिती थोडे काळा खातीर का जायना एक 2 तासां खातीर बालवर्ग 2 तासां खातीर तावळे घार येवन आमी आमगेलें काम करयत न्हय आमकां मोकळो वेळ मेळटा म्हळ्यार कळ्ळें. ती माया त्या वेळार ती आसनाची हें मनान दवरता. मायेची प्रतिती जेन्ना येता आसता त्या वेळारीच ती प्रेजेंट आसता आणि जेन्ना प्रतिती म्हळ्यार कळ्ळें एक्चुली अनुभव येवचे बंद जाता तावळे आमी ताजो उगडास काण रडची ना. आमगे घरा एक पंत कलकी म्हळ्यार एकट्याल घार ताका कडी केली
अयो मगल आवसून केली ती कितली प्रीत आशिल्ली ती कितली बरी करताली म्हण ते उडास काण काण रडतात मुखार दवरली ताका कडेन पिवेद नवे तें ना तशी जावं नये तशी जावं नये तर प्रती ती आईल तितले पर्यंत ती माया ताजे नंतर ती माया तिरोधान जावंका आनी आमी आमगेल्या स्वन तेमकां स्व म्हळ्यार कहलें आमगे देहा भितर भितरी निलकून पळोवनचें आमकां चॉयस आसत चॉयस आसत आनी आमी सबब सांगतात की आमकां वेळ मेळना वेळ मेळना आमकां कसल्याक वेळ मेळना तर मायेचें हें जें अंतरंग आसा तें आमकां गोतना ती प्रती ती मात्र आसता तेन्ना ती सत्तावन आसता ती सत्त चलयता म्हळ्यार आमकां करचें लायता हें करचें तें करचें ती एक फक्त आमगेल्या दोळ्या आड घालने कडेन ताजी काळजी सोण दिवन सगळं करता पण गुंतू नये गुंतू नये हां गुंतुनी गुंत्यात साऱ्या पाय माझा मोकळा हां इन्वॉल्वमेंट आसता जाल्यार तांतू एंटेंगल कोर न्हू ताजो विचार करता बसना कर न्ही जाल्यार कल जाता जाल्लें मग सगळे चेडवांक डब्ब कोण दिलो तांणी वचुली मग बामण ऑफिसा वचुलो हांव घार बसल्या रांदता पाणी जाल्ल्या सगळें हांव नाश्त बिश्त केलो आतां जो मोकळो वेळ आसा तो कहलें हांव ग्रंथ वाचच्या श्रवण भक्ती करुया नामस्मरण करुया कसल्याक आमी कोर न्हय आनी आमी म्हणटात आमकां साधन वेळ मेळना तर ह्या मायेचो फायदो कशें घेवचो की हे तिगल एक गुणधर्मच मायेचो की ती प्रतिती मात्र सत्तावन कळ्ळें न्हय म्हळ्यार मनान जे अनुभवता ती त्या प्रतिती मात्र आसता अनुभव येता तो पर्यंत तिगल अस्तित्व अस्तित्व आमगेल प्रिय व्यक्ती आवसू बापूसू जो पर्यंत चल्लो घरांत आसता तो पर्यंत ताजे खातीर सगळें केलें अजुनूय तशें जाता आतां मगल चल्लो अमेरिकेंत आसा ताका कहलें प्रितीचें आशिल्लें हांव केल्लें तें खातना मगल घास अडकता थंय आमी माय शिरकता ती तें जावं नये तो आराम तागेलो पिझ्झा खा हें खा कहलें आनी कसलें इंडियन रेस्टॉरंटां वचून जाय तें मेळटा सांगतालो आम्हा सगळें मेळटा हांगा तूं जें करताल पळय सगळें मेळटा तरी मगल विश्वास ना हांव कोणकीची हांव आवसू हां मगल तां कितले प्रितीन खाताल अरे कल्ल्याक तुका मोकळो वेळ मेळटा तुका सादें दी की काळ काम वेगाच पळय तुज्या कितलें आयुश्य वरल्या तें पळय कितलो वेळ वरला पळय हां आनी तुगेलें कसलें चल्ल्या तुगेलें साधन समज चल्ल्या की ना श्रवण भक्ती घडता की ना नामस्मरण घडता की ना तांकां तुजें प्रिमियम जास्ती नाका भरचें आमी इतली सिनियर जाल्यां ती आनी आमकां हें बेनिफीट फुल्ल जावंका तावळ आमी तितले प्रिमियम आमकां जास्ती लागता इन्शुरन्सा रूल आसता कळ्ळें तशी वेळांत वेळ काण आमी करता आनी करूं जाता हो जर गुणधर्म आमी जर ताजो फायदो घेतलो तरी प्रतिती मात्र सत्तावन तें आतां कंटेर तें सांगता ती माय आसना हां सकळ ही माया परी नाथिली स्वरूपी तो नाही राहिली एवं आहे नाही हे बोली माया जाण 28वा श्लोक हां आसना एक पण म्हणटात असं एक पण म्हणटात ना ती तर कशी कळचें तर तांणी कल सांगलें ती हें आस कल म्हणटा ती सत असत विलक्षण म्हळ्यार सत जें आसा न्ही जें परब्रह्म आसा कायम सदैव हां सर्वत्र आनी समान आसता ताका सत विलक्षण म्हणटात असत विलक्षण म्हळ्यार कहलें की केन्नाय आसना तें केन्नाय आसना कशी असत विलक्षण हां जशी स्क्वेर सर्कल आसतवे स्क्वेर असल्यार सर्कल आसना सर्कल असल्यार स्क्वेर आसना सशाक शिंग आसना सशाल शिंग म्हणटात तशी वंदेक पुत्र आसना बरोबर आकाशांत आकाशाक फुल्ल लागना ती आकाशांत झाड आसना फुल्ल लागचें तस सगळें असत कायमचें असत माय तशी ना माय थोडे फंता तिगल प्रतीत येता तावळ ती सतशी दिसता आनी प्रतीती येवची बंद जावन भितर ती असत जाता म्हळ्यार ती सत असत विलक्षण तेमी ती आस की ना बा हाजें अनिर्वचनीय म्हळ्यार नक्की कल तें सांगूं जायना फक्त इतलें कळत की ती मायिक आस आनी ती मिथ्या आस आनी तिगल आयुश्य भोंवचड आसो पॉवर सेम मस्त आसो ती पण ती केन्ना ना केन्ना पुणी ना जावची आस
तेमी ती तिगल्याच गुणधर्माचो फायदो घेवन आमी मुखार वचका आनी तिगलोच फायदो घेवन आमी कशी करका म्हण तें सांगल्या. कळ्ळें? तेमी ते सांगतात, एवम सांगतो ते ऐकावे, माईक माये ते जाणावे, आता मनन करावे सावध होऊन. सावध जावन मनन करका. कळ्ळें? सावध जावन म्हळ्यार उपाधी मस्त आमकां येता ती खरेंची. कळ्ळें? तरी उपाधी येता ती मागीर कल करचें. आमीच आ बैल मुझे मार म्हणटा ती. आमी हांगा तावळ सांगिलवारी ते मायेच प्रतीती येवची राबले तरी आमी ताजीच प्रतीचीच उबडास करून रडता राबता ती, नाल्यार हांसता राबता ती. सुख जाता म्हणटा ती. जाल्यार सूख आयलें की अयो ती नात मानसल्या गी म्हण तें दुख्ख येता. ताचे पेक्षा आनंद वाडटे लागत न्ही. आमी आनंद यात्रेंत आसा ती. आमगेल चडणें आमीच चमकूंका. स्वाम्यान आमगेलें बोट धरलें वय. खंय वतना आमी गोकर्ण ठावन शिराली वचुली, कोण आमकां उपबारून व्हर न्ही. आमीच चमकून वचका न्हय, नाल्यार आमी मागशी पडटा ती. सगळें वचून पावतले, आमी पावयच ना ती. आमी प्रयत्न तरी करका न्ही. सापेक्ष जावंका, कश्ट जावंका ती. तें जावंका. तेमी ती ताजे खातीर आतां मनन करका. समर्थ म्हणटा ती, हांव जें सांगता न्ही सावध जावन आयक. हें पळय, माये मितीच माय दिसता. तुगेले दोळे मायेचे, तुगेलो देह मायेचो आनी सृश्टी मायेची, तेमीच तुका माय दिसता. माये मितीची मायेचो नाश जाता. म्हळ्यार कळ्ळें? हो ईश्वरू आमकां आमगेलो देह सांबाळटा, ताजो प्रतिपाल करता आनी आमकां नाश करता, आमगेलो ताण घेता. मायेक मितीच आमकां जो लाभ जावचो, परमात्म स्वरुपाचो लाभ जो जावचो मेळचो, तें माये मितीच जावचें. तेमी ती ताजो लाभ घेवंका की ताजें नुकसान करून घेवंका. एक आत्माभिमुख माय आसता, परमात्माभिमुख आसता, आनी एक प्रपंचाभिमुख. प्रपंच कोर न्हय अशें न्हय. थंय तें प्रतिती मात्र सत्तावान हो गुणधर्म जरूर वापरका. सगळें करचें, कोरून जाल्लें करतन करतन सुद्दां नामस्मरण घेवेद. त्या नामाची संवय लागली न्हय कायम चलता. आनी कामांत नाम न्हय घेवचें, नामांत काम जाता आनी भोगम जाता. सर्वस्वी गोमटे जाता, क्वॉलिटी सुद्दां क्वॉलिटी वायज. तर ते माये करता माया दिसे, माया करता माया नासे, माये करता लाभ असे परमार्थ स्वरूपाचा. माया भवसिंधूचे तारू बोटी, माया पाववी पैल पारू, माये विण उद्धारू प्राणी आसं नाही. माय ना जाल्यारी आमकां गुरु स्वरूप, गुरु आमगेले स्वामीजी देह घेवन कसले येता ती. आमकां तांगेलें तत्व कळना म्हणून माय पांघरून घेवन येता ती. आमचे खातीर देह घेता ती. त्या देह घेना पळय, प्रारब्ध तांकांय भोगका लागता. कितले कश्ट भोगता ती. आमगोच एक स्वाम्यांक हिवतापाची लागण जालेली आनी कोणाक देवीचें जालेलें. कितले नमुन्याचे त्रास काळ्ळे ती. कितले सिकनेस आसता. रामकृष्ण परमहंसा लास्ट टायम सांगलें कॅन्सर जालेलें. असले ते येताची माय पांघरून आयली की. कळ्ळें? म्हळ्यार माय ती बरी हाजी बरी. इंद्राक शाप दिलेले न्ही गौतम मुनीने, तुगेल्या आंगाक 1000 छिद्र पडटली म्हण. तशी 1000 छिद्र पडलेले आसतात तिका. जाल्यार वयल्यान ती गोमटीची शालीन आनी रमणीय, जाल्यार मस्तपंता दाहक मनांतल्या मनान ती माया अशी नुस्तें खदखदता, हांसता, कशी तूं मुखार वता पळयता म्हूण चॅलेंज दिता. तावळ त्याच मायेचें दुसरें रूप आसा. परमेश्वरा, म्हाका कळना रे देवा, खरें कळना. हांव तुका शरण आयल्यां, म्हाका प्लीज व्हरून पावय न्ही. हांगा आमगेलो अहंकार, अहंकारांनी तांकां कसलें मेळना. अहंकार आसा न्ही हें पृथ्वी तत्वच. बाकी जलतत्व सुक्कू जाता, वार राबोवचें जाता आनी कसलें उज्ज निवोवचें जाता. जाल्यार अहंकार पृथ्वी तत्व म्हळ्यार जड जड कुंटो आनी सगळ्यांत व्हड जड तत्व अहंकार म्हळ्यार म्हाका परमार्थान सगळें कळटा हें मुख्य अहंकार. तो वचून वचना. ताका आमी पूर्ण शरणागतीची जाय. तरी कड्डेरी साधना निरूपण म्हणून मुखावेलें तांत हें करचे खातीर कसली साधन जाय तें सांगलें.
थोडे श्लोक असती ते आम्ही वाचच्या. माया भवसिंधूचे तारू, माया पाववी पैल तारू, पैल पारू, माये विण उद्धारू प्राणी असं नाही. मायेशिवाय उद्धारूच ना. भवसिंधूचे हे आम्ही स्वतः बुडून वतली. कल्यामुळे हे महासागरांतून षड्री पुंची सगळे भोवर असती ठिकठिकाणी. आणि आम गोत ना ते खंय खंय असती. नारद सुद्धा शिरकल खैतंतू. नारदू शिरकल कळवे. नारद असलं मुनी तर तसलं ते भोवऱ्यांत आमी शिरकल्यारी पुरे आमकां वयर येवचे कडेन चान्स ना. जन्मोजन्मी ह्या हांतूच पळोवचें. हां तरी आमकां कळ जाता पांया म्हळ्यार जमीन गेलवार जाता. हां जाल्यार ते देवागल कृप असले तें तशीच तें चक्र सम फिरता. एडवेंचर हें म्हण आमी पळयलें अमेरिकेंतून कळ्ळें. ते एक अशी बांदून दवरताले हाका बांदील आसना पण आमीच धरून घेवन रावचे. आनी तावळी तांणी आमकां सांगलेली चप्पल घालनाका ती शूज घालून येता. हें केलेलें कळ्ळें. तर ते फिरता फिरता वाटते तर सेंट्रीफ्युगल फोर्स इतलो तयार जाता आनी आमी खंय रावता न्ही जमिनीचेरी ते जमीन काण घेतात. जमीन पांया मुळाच वचूल्यारी आमी कल करतली. तशी ती माया, तशी ती माया. आमी ताजे भवसागरांत आमी जर बुडक्यो मारच्या लागल्यारी मोरून वचेंची जाल्यार मायेक आमी जर वश करून घेतली. वश करका म्हणना ती आमगेले माऊलीस, ती आमगेले आवस. हां आवसू चेरडाक स्कुला पावयता. हां आनी ती स्वता घार येता हय की न्ही. तशें ती आमकां सगळें शिकयता, आमकां पावयता आनी ती दुसऱ्यांकय तशी पावोवच्या. तावळ ते स्टोरी वाचून दाखयल्ली मनोगत साधकागले तशी जाता. ती माय परत येता, ते गुरू परत येतात बाकीच्यांक तारचेच म्हूण. तशी तर हांगा माया भवसिंधूचे तारू, माया पाववी पैल पारू, माये विण उद्धारू प्राणी असं नाही. माये करिता देव आणि भक्त. माय खंय खंय आसता न्ही हांचे मुख्य म्हणा कळ्ळें की द्वैत आणि परब्रह्म आणि मायेंत फरक मूळ हो कळ्ळें. उत्पत्ती स्थिती संवार ताका ना परब्रह्माक. दुसरें कळ्ळें सो हें अमर. हां अजर, अजरा मानतार जायना ते ताका स्थिती ना आनी उत्पन्नय जायना. अज जन्मूय ना, ताका जन्मूय ना आनी मृत्यूय ना आनी स्थित्यंतरच ना. ती आशिल्ली तशी आसता. हें तशी न्हय, डेली बदलता, डेली बदलता. आज अशी परिस्थिती तेमी प्रत्येक इवन दिसचे न दिसचे रूप अरूप, रूप आणि अरूप सकळ मायात. अरूप म्हणा कळ्ळें आमगेले विचार, विचारांक रूप असवे ना पण ती सुद्धा माया कळ्ळें. मागीर ते उत्पन्न जाता ती ताका स्थिती आसता. ती आत्ता आशिल्ली विचार नंतर आसना ती. हां आनी ताजो लय करची सुद्दां आमगेल्या हातांत आसता. आमी ताजो लय जर लांबयलो उगीचची हां तांतूची राबल्यारी विचाराचेर विचार करता राबल्यारी हां ब्रह्मांड पालते घालतात ते विचार सगळे आनी आमगेलो नाश करतात मनाचो. तेमी तशी कोर न्हय. ताजी स्थिती वाडोवची की कमी करची त्या लगेच उत्पत्ती जाली तशी ताका लय करूं जाता पण आमी करनात. तावळे कल तें करका प्रतिती मात्र सत्तावान हें लक्षांत दवरका. जेन्ना प्रतिती येता आसता की त्या वेळार हय त्या मायेचे आमगेलें कर्तव्य करचें. त्या मायेचो उपभोग घेवचे आसल्यार उपभोग घेवचो. जिवाचे आमी कसलें आमकां एंटरटेनमेंट जालें तें करून घेवचें सगळें करचें जाल्यार तांतू बुडून रावचें ना. हां आनी असले हे मायेक वश करचें म्हळ्यार कळ्ळें ती तार वस. हां माया ही तार वस. तर नामस्मरणाच्या तूं संत सांगता ती की मायेच्या तारून ती येवन बैसा. ती तुमी बैसा. ती पयर एक भजन म्हणलेलें देवानेच सुचयलें तें तुमी सांगचे खातीर. आतां तें परत म्हणूंक वेळ ना जाल्यार माया भव सिंधूचे तारू, माया पाववी पैल पारू, माये शिवाय तुमगेलो उद्धार जावच्याक शकना. आनी माय म्हळ की द्वैत आयलें. अनेक तर आयलेंची पण मुळांत द्वैत आयलें. शिव पार्वती, राम सीता ही सुद्दां माया, ही सुद्दां माया. कैकई ही ती सगळी इट इज ऑल सिंबॉलिक.
मंथरा आमकां त्रास दितल मनान ते कोमके हाडतल मंथर आसा ती कायम आमकां इंटरफियर करता आसता आमकां बरें विचारान तिने कैकई शिकोवन दिवन ताका पेटयले रामाक जाल्यार पेटयले तें बरें जालें न्हय सगळ्यांत तें मायेक गेलो बरो हात आसता नाजाल्यार लंके वचून रावणा मारचे तो आशिल अयोध्येंत तो कल्ल्या वत आशिल्लो आराम राज्य करतना तो कसल्याक थंय पण तागल कलेस तो आयिल्लोच ताणें मायेच विचार करून आयिल्लोची रावणा मारचे खातीर मागीर तें काम करूं कोणाल पूण हात भर नाकवे म्हूण ही मंथरा आनी कैकई ती पाप इतली तिगल प्रीत आशिल्ली जाल्यार ती कशी उलटली आनी तिने स्वताला वायटपण घेतलें मंथरेन स्वताला वायटपण घेतलें पण तांगेल मीत हें रामायण आनी रावणा नाश जालो हें आमी विसरून चलना तर देव आनी भक्त तर थोडे भक्त आसता ती सतत नाम घेतात थोडे विरोधी भक्त असतात आता रावण हो विरोधी भक्त सतत रामाल नाव घेतालो तो राम म्हाका दोळ्या मुखार नाका ताका पळयता हांव कशें ताका मारचें म्हणून हें करचें तें करचें अशें सतत रामाल नांव पण एक नमुन्याचे भय्यन म्हूण न्हय पण गुरमीन अहंकारान अशी तर देव आनी भक्त मागीर ते खरे भक्त आसूं ती विरोधी भक्त आसूं ती हें द्वैत आसता माये करता ज्ञाते विरक्त माय कोणाक कळ्ळी की तांतून तांगेर सुटका जाली लोक विरक्त जाले माये करिता जीवन मुक्त होती स्वानुभवे आम स्वताक अनुभव या न पडे आम्ही तांतू वच्च न पडे हां आम्ही मायेनेची त्या आमगेल स्वामीजीने आमकां व्हरून ते निळाईन सोडले आमी थंय वचुली तळ आमी त्यांची जाली त्यांची जायना पड स्वताक जेन्ना अनुभव येता म्हाका अनुभव आयलो मोडूक हांव बाकी व्हरना दुदान साखर मेळयली दूद गोड जालें साखर विंगड काडच्या जायना आनी साखर म्हणना रे हांग पळया ती हांव साखरची हांव हांतच दुदान तूं म्हाका सोदून काडी ना माये करिता वेदश्रुती माये मिती शब्दांनी वेदश्रुती तयार जाली माये करिता नाना वित्पत्ती सगळं बुधवन पण माये मिती जालें माये करिता होती मूढ ते विवेकी मूढ म्हळ्यार मूर्ख आशिल्ले विवेकी जातात माया परमार्थाचे अंजन अंजन म्हळ्यार दोळ्यांत अंजन घालतात दिव्य दृश्टी येवच्याक ती माया इतलें कश्ट दिता आमकां की तांतून आमकां शिक्काची लागता आमी शिक्क कशी ती पळयता आनी तें अंजन तर त्या मायेन अंजन घालेल मी ती आमी निधान जोडटा ती म्हणजे ट्रेजर आमकां मेळटा आमकां शिक्षण दिता ती कशी मुखार वचका कशी ग्रंथी उलगडका ती ग्रंथीन भित्वा विनिर्यांतम तांणी दिलें न्ही माये करिता सावधान साधक स्वरूपी सावधान सावधान म्हणटात ताजे खातीर सावधान म्हण भितर समर्थ लग्नाचे बोल्यार थंय धांवन येयले पळय की न्ही तर साधकान सतत साधक म्हळ्यार कोण जागल बोट स्वाम्यांनी धरल्या हांगा स्वामी म्हळ्यार आमगेल हेची स्वामी अशी न्हय आमगेले आवसो पयलो गुरू आनी ताजे नंतर जे विविध गुरू जातात पण अध्यात्म सद्गुरू जे आसात आतां म्हगेल बाबतींत श्री समर्थ आमगो सद्गुरू तांणी बोट धरल्या तावळी तांत आमी संलग्न जावंक म्हळ्यार तांगेल चरणांत एक जाल्यार लग्न केलेले बरें आमी व्यभिचार करचे ना म्हळ्यार तांगेल बोट सोडोवचें ना बादक विचार करची ना ती कायम सावध आसता आमगेल प्रयत्न खंय कमी पडनात मग आमगेल साधन चुकना मग आमगेल नामस्मरण राबना मग हें सावध आसता तशी माये मिती माये करता स्वहित घडे माये करता भ्रांती उडे मायेन जर आमकां ताब्यांत घेतलें तीच आमगेल भ्रांती घालयता म्हळ्यार कल्लें तें राम म्हगेल इश्ट दैवत देवा म्हूण म्हणल्यार पुरो प्रभात जाता रामागेल नांव घेतना जेन्ना आमी घेता ती मजरात्री चिंतन त्या वेळार प्रभात जाता आनी बरो मार्ग सुच्चा लागता
भ्रांती उडता हांव हांगा चस्मा कसल्या भित्ता हां माये करता विघडे प्रपंचेची बान प्रपंचान शिरकून पडलेल्यांक ती मायेत जर आमकां आधार असलो आमी तांगेलो आधार घेतलो तांगेलो बोटीन चडली तांकां मायेक शरण वचुली माय म्हळ्यार कहलें हो ईश्वर ही माया आमी सांगलें ब्रह्मांडांतली जी माय आसा तें हाजें परब्रह्माचें प्रतिबिंब जें पडलें प्रिज्म बुद्दीन तूं बुद्धी हें प्रिज्म तांतूं प्रतिबिंब पडलें ईश्वरा हागलें परब्रह्माचें आनी तें इतलें तेजवान आसा की ताका सगळी सत्त आसा तो जालो कोण ईश्वर जालो कळ्ळें न्हय तर माया परमार्थाचे अंजन माये करता जोडे निधान माये करता सावधान साधक स्वरूपी माये करता स्वहित घडे माये करता भ्रांती उडे माये करता विघडे प्रपंचाचे भान माये विण ज्ञान कैसे माये शिवाय तुमकां ज्ञान कोण दितलें ईश्वर जाल्यार सगळें ज्ञान आसा सगळें ज्ञान तें पुराय जिन्स प्रतिबिंब पडलेलें मिती तें प्रतिबिंब ओरिजिनल कशें की ताजे सगळें जिन्स त्या प्रतिबिंबांत आसा ताजें इतलें तेज आसा की सूर्य बुडता न्ही ताजें प्रतिबिंब बुडचे भितर सगळें आभाळ तेजस्वी जाता रंगरंगीत जाता तशी तर तेंच आमकां ज्ञान दिता माया जीवन सगळं जिवांचें माय आमगेलें पालन पोशण करता माये विण साधकांचे कार्य न चाले मायाच आमकां देहांत बैसून जिवात्मा आमकां सगळें भूक लागयता आमकां खावच्या पुरयता आमकां न्हीद लागशी पळयता सांबयता आमी न्हिदता वेळी ती आमचे खातीर नांव घेता स्वतालेंची प्रत्येक आमकां भंय दिसल्यार ती धीर दिता आई तत्व तें आमगेली माऊली ती आमगेली माऊली आसा तिजे खातीर आमी हें करपाची माये विण ज्ञान कैचे माया जीवन सगळें जिवांचे माये विण साधकांचे कार्य न चले कसलें तुमी साधन करतली जर तुमकां माये गेलो आश्रय जर घेनी सगूण माय म्हळ्यार हांगकलें परब्रह्म हें निर्गुण माया सगुण आनी निर्गुण दोन्ही आसा तुझ सगुण म्हणो की निर्गुण रे सगुण निर्गुण एक गोविंद रे तुझ सगुण म्हणो की निर्गुण रे तसो ईश्वरू राम शिव ब्रह्मा हे सगळें तांगेल मंदिर तांगेल मुर्त्यो ते संत जावन येता ती माया ते सद्गुरू जावन आमचे खातीर येता ती 1-to-1 मार्गदर्शन तिवय माया तर हे साधक आमगेल त्या माये शिवाय आमगेल कार्य चलतल वे ना माये विण परमार्थ जोडे ऐसे हे कहीच न घडे माये विण सहसा नातुडे गुज योगियांचे माय आशिल्ले शिवाय योग्यांक सुद्दां तांगेल जाय तें मेळना आज आमी हांगा राबया परत परत त्यांची सांगून थंय येवंक लागता ते आमगेले बटाटा रेस म्हूण आसताली 4 अंतरार 1 मिटर अंतराचेर 1-2 मिटराचेर एक बटाट दवरताली आनी आमकां सोडताली सगळे 5 बटाटे हाडून टोपलींत घालपाक तावळे पयलीं एक हाडलो तो घालो धांवता वचूले धांवता येवन घालो दुसरें घेतना तो पयले पार कोन्न दुसऱ्याला वचका लागता दोन जाले दोन पार कोन्न तिसऱ्याला वचका लागता अशी कोण ते 5 बटाट हाडून घालतात ना जाल्यार लिंक आसता ताका तशी हाका लिंक आसता तेमी ती वेळ फुकट वचुलो अशी दिसच्या ना तर आत्तां आमगेले थोडे श्लोक वरल्या ती तांचे आमी साधना ह्या मायेक कशी करचें कशी वश करचें ही साधन कल्ली हे आमी शिकया हाय दुसरें कंप्लीट करूं तिसऱ्या मागशे वचा श्रीरामाक आळुया कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तुची सावरी दयाळा कल्याण करी कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी
कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावल, दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. रामराया चरणांत आमी नमस्कार करुया, शरण वच्च्यान ताका, आनी आमकां मायेन थंय भायर काड देवा. सगळे आयचे विवेचन आमी सगळ्यांनी मेळून ते रामराया गल्याण श्री समर्थांच्या चरणाचेर दवरया. नम पार्वती पते हर हर महादेव.